दुःखाना वाटेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया महिमा तुझी देखली मूर्ती दया भोगली काळजात नरगान दिता तुका वाटेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटयता ही बली मानून घे म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. मोगतशानो आमी पिडेंत आसतना वैजाक सोदून वेताव आमकां भूक लागतना खाण जेवण सोदून वेताव पूण मनीस पथकांत आसतना सोडवण जोडूंक देवाक सोदून गेलो ना बगर देवच मनशाक सोदून आयलो आनी आपल्या पवित्र रक्तान ताणें मनशाक पथकांच्या गुलामपणांतलें राखलें. हाका आयच्या वांजेलांतलीं जेजूची उतरां साक्ष दितात. हांव आयलां पथक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. तर मोगाचेनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या आनी वायनाच्या रुपार परतून जेजू आमकां मेळूंक येता आसतना आमचें उणेपण आमी वळखून एक पवित्र जिणी जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी केल्ल्या पथकांची दूख दर्यान देवा कडचें बोगसाने मागून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जावया. हांव पातकी सोबतेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या सताच्या उजवाडांत सदां जियेशींक. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सारा 127 वर्सां जियेली. आतां हेब्रोन म्हूण आपयतात त्या कानानाच्या किरियत आर्बांत ती मेली. अब्राहामान येवन तिचे पसत दुकां घडोवन रुदान केलें. उपरांत अब्राहम उठलो आनी आपले बायलेची निर्जीव कूड थंय सोडून हित्तिता कडेन उलोवंक गेलो.
ताणे मुळे तुमचे मदें वस्ती करूंक आसुल्लो परको मनीस हांव म्हजे मेल्ले बायलेक निकेपूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजीच आस्त जावचे खातीर दिया. उपरांत अब्राहमान आपल्या बायलेक साराक कानान देशांत मामरेचे उदेंतीक आसा त्या माकपेलाच्या शेताचे दोलींत निकेपिली. अशें तें शेत आनी तांतली दोल निकेपाची सुवार्त म्हूण हित्तीतांनी अब्राहमाक दिली. अब्राहम आतां उत्तरप्रायेचो म्हातारो जालो आनी सर्व कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. आपले आस्तेची कारभार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगेपंदा दवर. ज्या कानानगारां मदें हांव वस्ती करून आसां त्या कानानगारांच्या दुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. बगर म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सैऱ्या मदल्या एक बायल विंचून हाडतलोय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सपूत घेवंक लायतां. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवे ह्या देशाक येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक फाटीं व्हरचो. अब्राहमान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय फाटीं व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर हाडल्या सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततीक हो देश हांव दितलो. तो आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलोय. ती स्त्री तुजे सवय येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं सपुतांतलो सुटतलोय. म्हज्या पुताक मात खंयच्याय कारणाक लागून केदींच फाटीं व्हरचो नाय. इसाक बेर लासय रोयत हांव फाटीं येवन नेगेबांत वस्ती करून आसलो. एक दीस सांजेर इसाक शेतांत भोंवंक म्हूण गेलो आनी दोळे उबारून पळयतना खरीं येतात ती ताका दिसली. रेबेकानी दोळे उबारले आनी इजाकाक तिणें पळयलो. करया वयली ती सकला देंवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमचेशी शेतांतल्यान सरून येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इसाकाक आपणें केल्लें सकट सांगलें. इसाकान रेबेकाक आपल्या आवयच्या तंबांत भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीण करून घेतली. इसाकान रेबेकाचो मोग केलो. अशें आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजावण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग मितमेर नातलो. सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो फावो तशी ताची कीर्त गाजयत. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें चल्लें करतात ती सुभागी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. म्हजेशी ये सर्वेस्परा म्हाका आदार दी. तुज्या विंचणाऱ्यांचो संतोष हांवें भोगिसो कर. तुजे परजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कर. तुज्या लोकाचे महिमेंत म्हाकाय वांटो दी. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. Alleluia, 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 alleluia. येया मुझे सरशी समेस्त तुम्ही कष्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आशिल्ल्या माथेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. माथेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनीक दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवे पंक्तीर बसले. हे फरिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्यां सांगता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आशिल्ल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, 70 वर्सांचो एक प्रायवंत तो पिडेंत पडल्या वेळार ताच्या घरचीं ताका दाक्तेरा सरशीन व्हरतात आनी दाक्तेर भायर येता आनी ताचे कडेन विचारता, तुका कितें जाता? आनी तो एक घडी बरी त्या दाक्तेराचें तोंड पळयता आनी सांगता, म्हाका कितें जाता म्हणून हांवें सांगचें जाल्यार तूं दाक्तेर कित्याक? मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमकां आनी एकलो दाक्तेर आसा. ताका आमकां कितें जाता म्हणून सांगची गरज ना, तो सगळें जाणा. आमच्या कुडीची भलायकी मात्र न्हय, आमची चिंतना, आमची मोगनां, आमच्या आत्मेची स्थिती कशी आसा म्हणून तो जाणा. आनी सगळ्यांक ताणें दिवची एकच गुळी, आनी ती गुळी आमी खाण गेल्यार सक्कड संपूर्ण तरान बरें जाता. ती गुळी जावन आसा भावार्थाची गुळी. हरी एक पोटी जेजून बरें करता आसतना ताणें सांगलें, तूं म्हाका फातयेताय गी, जर तर तूं फातयेताय तुज्या फातयेन तूं बरो जालोय म्हण. आनी तेंच दाक्तेरपणाचें काम करूंक आज जेजू आनी एकल्याक आपयता, माथेवाक. माथेव एक कस्टम ऑफिसर जावन आसलो. ताका रोमाच्या रायान नेमक केलो फॉरेन कंपनींत काम करच्या बरी. आनी ताचे कडेन जायतो दुडूय आसलो, ग्रेस काय आसली. आनीक जेजू ताका आपयता. आनी आपयता आसतना तो कितें करता, सगळें तो सांगता. ते मेज, ताचो बूक, ताचें कुटुंब, ताची बायल, ताची भुरगीं सगळ्यांक तो सांगता आनीक जेजूचो पाटलाव करता. पूण एक संगत ताच्या बल्सांत, एक वस्त ताणें ताच्या बल्सांत घाल्ली. कसली ती? भांगार गी, दुडू, ताचें पेन, बरोवचें पेन ताच्या बल्सांत घाल्लें. आनी वो जेजू सांगता 3 वर्सां रावता. जेजून केल्लें तो पळयता, जेजून शिकयल्लें तो आयकता, जेजू कडेन संबंद वाडयता, ताचो अनुभव जोडटा. आनी उपरांत जेजूच्या मरणा उपरांत ते सगळें तो बुकार बरोवन दवरता. आनी तो जावन आसा माथेवाचो वांजेल. जेजूच्या मरणा उपरांत जायते जण, जायते आपोस्तल दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक जेजूची बरी खबर परगट करूंक ते मिसांव मुंदासूर व्हरूंक ते गेले. पूण वो माथेव 10 वर्सां इस्रायलांत रावन वो संपूर्ण करता वो बूक. ताच्या उपरांत तो इजिप्ताक येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी 3 संगती उडासाक दवरी जाय. ह्या माथेवा विशीं आमी चिंता आसतना एक, जेजू आमकां नव्या जिविताक आपणे दिता जाल्यार
आमी कितें नव्या जिविताक लागू जायनांगे ते सकट आमी सोडी जाय आनी जेजूचो पाटलाव करी जाय. आनी थंय आसा वरतें बोळ, उरती सकत, उरती जानवाय आनी तशेंच दादोसकाय. आनी दुसरें, आमी जेजूचो अनुभव कितें गी म्हणून आमच्या उतरांनी, आमच्या नृत्यांनी हेरांक आमी दिवंक जाय. आमकां बरोवंक नाका जाल्यार, बरोवंक जायना जाल्यार आमच्या उतरांनी, नृत्यांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकता. आनी तिसरें, आमकां हर एकल्याक एक मिसांव आसा, जेजू आमचो सोडवणदार. आनी त्या सोडवणदाराचो सोडवणदार जाल्यार आमी हर एका संगतींनी हें जेजूचें काम मुंदाचो व्हरूंक आमी ल्हान ल्हान संगतीन जाल्यार प्रार्थना करीत जाय. तसो जेजू आमकां ताच्या कृपेन आनी ताच्या सक्तीन आमकां बरोवन दी म्हणून मागया. आमेन. Cinień moja sukacie, dulin podon wecha poile, kertung ting tuja mogache, David fulan celian tuja, Sejmik cini vorbi moja, David fulan celian tuja, Sejmik cini vorbi moja, Stan kerin spavona maka, Purtuin kar karnaka, स्वीकार कर सोमिया है फूल चिन्हे मोजा सुकाचे गुलिन पडोन वेचा पहिले करतून ते तुझ्या मोगाचे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपतीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमच्या पवित्र वा सगळे स्फोटे मागे. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दीन वसोया. वयशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधरा आनी सस्ताच्या देवा, सवकडी आनी सवतय आमी तुका दिन वचून फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कडेन तुवें रचलें, तशेंच वरी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाखाणटा. तरण मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नामे येता तुका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पुंची. तेच बरी जमान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी तें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराची हें रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawa sogod pagotoya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. O bawarta sogod, ami परगडतां Jesu नव्याने बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भगवंत दोन दुतां आनी सकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयले ते मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी इच्छा सकाळ जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुरयल्याक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तरेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती आनी समाधान सदांच
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो वचून आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जिवनाक पेल्ले आमी समेस्त भागी सुम्या तुवें तुज्या पितरांची म्हाका खावना तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कोणासाय म्हज्या काळजादारा भितर येवंका आशेताय. मोगान तुज्या म्हजें काळीज भरून सोम्या तुला येताय. ये जेजू म्हजे थंय ये शांती तुझी हाडून ये जेजू म्हजे थंय ये कृपा देणी घेवन ये. फावोना म्हाका तरी सोम्या येताय काळजान म्हज्या रावताय. काकूळ तुजी म्हजेर भरपूर भोवतू म्हाका तूं सांबाळताय. ये जेजू म्हजे थंय ये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे थंय ये कृपा देणी घेवन ये जेजू म्हजे थंय ये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे थंय ये कृपा देणी घेवन प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सस्नाक बळटा तसलो फोळ आमी काडूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भेटों तुमची काळजां पवित्र मोगान देवलो सर्गी तावन हांव ह्या संवसारी बरोवंक सकल काळजां पवित्र तुज्यान उर्बेन हांव वावुरता नित्य काळी. ये देव काळजा तुझा म्हजो उल्हास सगळ्या काळजां तुका हांवें मारता. काळजांत मोच्या नजो तोडवोंक मैपास ससना ससना तुजो सांवकत रेखता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार आशिर्वादी वामका मग्यान कसो चित्रवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.